नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोंयाक केंद्राचो आनीक एक धपको. डंप मायनिंगाक पर्यावरण दाखलो सक्तीचो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सरकार उखलूक सोदता 750 मिलियन टन डंप. सेरुला कम्युनिदाद जमीन बळकावपाचे केशीत आदलो मंत्री दिलीप परुळेकरा आड अजून चार्जशीट ना. क्रायम ब्रांचीक दिसता परुळेकराचो हात ना. कोर्टा मुखार क्लोजर रिपोर्ट. कपेल, फुलां, फळां, पावस, गोंयभर साजांव सुरू. सेंट जॉन बाप्तिस्तांचे फेस्त मनयले उमेदीन. तुडूंब भरिल्ल्यो बायो, तळ्यांनी उडयो, विवा साजांव. पनामाचो धुवर करून इंग्लंड फिफा वर्ल्ड कपाचे प्री क्वार्टर फायनलीत. पनामा सर्तींतल्यान भायर. इंग्लंडा कडच्यान 6 गोलांचो पावस. पनामाचो वर्ल्ड कपांतलो पयलो गोल. आनी भारतीय खेळा सामान तयार करपी कंपनी करता बरे स्टँडर्डाचे बॉल. पालकांनी भुरग्यांक दिवची उर्बा, म्हणटा वेक्टराचो ब्रँड एम्बॅसेडर बायचुंग भुतिया. दुष्काळात तेरावो. गोयचे मायनिंगाक केंद्राचो आनीक एक धपको. आदले मिनाचे डंप उखलतलो जाल्यारूय आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स जायच. डंप मायनिंगाक पर्यावरण दाखलो सक्तीचो केला. मायनिंग बंद जाल्ल्यान कितें तरी येणावळ चालू उरची आनी ट्रक बार्जवाल्यांक काम धंदो मेळचो म्हूण सरकार डंप उखलूंक सोदतालो. पूण आतां ईसी सक्तीची केल्या. गोंयांत 750 मिलियन टन डंप आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत मायनिंग बंद पडला. मायनिंग डिपेंडंटांक कितें तरी आदार करपाक सध्या तातल्या तातूंत डंप मायनिंग एक पर्याय. मात आतां पर्यावरण दाखलो आडवो आयलो. MOEFन आतां डंप मायनिंग आनी ओव्हरबर्डन मायनिंगाक पर्यावरण दाखलो सक्तीचो म्हूण स्पश्ट केला. 2007 EIA नोटिफिकेशनांत खंय तशें नमूद केल्लें आसा. डंप मायनिंगाक ईसी घेवंक मायनिंग लिजांक ईसी घेता ताचे परस मातसो कमी वेळ लागलो तरी गोंय सरकार बेगोबेग डंप मायनिंग सुरू करूंक शकना हें निश्चित. ते भायर सरकारान अजून मायनिंग डंप पॉलिसी केल्ली ना. आदल्या मायनिंगाचो सुमार 750 मिलियन टन डंप गोंयांत आसा. मायनिंग बंद जाल्ल्यान कितें तरी येणावळ चालू उरची आनी बेकार ट्रक बार्जवाल्यांक सध्या कितें तरी काम धंदो मेळचो म्हूण सरकार डंप उखलूंक सोदतालो. आतां थंयूय ईसी उप्राशिल्ल्यान दुष्काळांत तेरावो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सेरुला कम्युनिदाद जमीन बळकावपाचे केशीत हायकोर्टान आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरा आड गुन्यांव निश्चित केले तरी क्रायम ब्रांचीन अजून तरी ताचेर चार्जशीट घातली ना. हे केसीत गुन्यांव कांयच ना म्हूण थारावन क्रायम ब्रांच क्लोजर रिपोर्ट दिवन मेकळी. जाल्यार म्हापसा GMFC कोर्टान केशींतले तथ्य पळोवन निकाल दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगला. केस 8 ऑगस्टाक म्हापशा कोर्टा मुखार येता. सेरुला कम्युनिदाद बेकायदेशीर जमीन वेव्हारात आपलो हात ना म्हूण आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर, सेरुला कम्युनिदादीचो आदलो एटर्नी पीटर मार्टिन्स, बार्देस कम्युनिदादीचो आदलो प्रशासक इरिन सिगेरा हायकोर्टात गेल्ले. तिनूय याचिका एकेच तरेच्यो. तिगूय ह्या प्रकरणात दोशी कशें दिसता म्हूण सांगून हायकोर्टान म्हापशा GMFCन तांचे केशींतले तथ्य पळोवन निर्णय दिवचो म्हूण निर्देश दिल्ले. हायकोर्टान परुळेकर, मार्टिन्स आनी सिकेराक 8 ऑगस्टाक म्हापशा GMFC कोर्टात हाजीर रावंक सांगल्यात. हायकोर्ट म्हणटात तिगूय दोशी. मात क्रायम ब्रांच आपल्या मताचेर ठाम. हे केशीत क्रायम ब्रांचीक कसलोच गुन्यांव जाला असो खंय दिसना. CRPCच्या कलम 173 खाला सी समरी म्हूण क्लोजर रिपोर्ट घेवचो म्हूण फुडले सुनावणेक क्रायम ब्रांच GMFC म्हापशा कोर्टाक सांगतलो. सेरुला कम्युनिदाद जमनींचो बेकायदेशीर वेव्हार जाल्लो तेन्ना दिलीप परुळेकर आमदार सुद्दां नाशिल्लो. ते खातीर ह्या प्रकरणात ताचो हात आसूंक शकना म्हूण ताचे आड चार्जशीट फायल करूंक ना म्हूण एक सिनियर पुलीस ऑफिसर प्रुडंटाक सांगता. तात्पर्य: GMFC कोर्टात ट्रायल सुरू जावचे पयलींच त्रिकूट निर्दोश. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.